सुटका चॅप्टर 18. देवान मोइसेसा आनी इस्रायल आपले पोरजे विशीं केलें. उदीक करून कशे परी सर्वेस्परान तांकां इजिप्तांतली भायर काडून हाडली तें सगळें आयकून जेत्रो मिदियानाचो एक यादनीक मोइसेसाचो आसरो मोइसेसाक भेट दिवंक आयलो. येताना आपणा बरोबर ताणें मोइसेसाचे पत्नीक झिपोराक आनी ताच्या दोगां पुतांक हाडलीं. मोइसेसान इजिप्तांत गेल्लो तेन्ना ताणें आपले पत्नीक आनी दोगां पुतांक तिच्या बापायशीं धाडलोलीं. एकल्याचें नांव गेर्शोम म्हणजे हांव एका पोरक्या गांवांत परदेशी आसलों अशें मोइसेसान आपणाकूच म्हणलोलें आनी तें नांव दिलें. आनी म्हज्या बापायचो देव म्हजो आदार आनी फारावचे तलवारींतलो म्हाका निवाडला देखून एलिएझर हें दुसऱ्याचें नांव. जेत्रो मोइसेसाचो सासरो. मोइसेसाचे पत्नीक आनी भुरग्यांक घेवन अरण्यांत देवाच्या दोंगराशीन मोइसेसान आपलो तोंबू उबारलो आसलो थंय पावलो. मोइसेसाक सांगूंक धाडलें, तुजो सासूपाय जेत्रो तुजे घरकान्नी आनी तुज्या दोगां भुरग्यां बरोबर येता. हे परी मोइसेस आपल्या सासूपायक मेळूंक गेलो, ओडोव घालून ताका नोमान केलो आनी ताका उमो दिलो. एकामेकाची खबर घेतल्या उपरांत ते मोइसेसाच्या तोंबून गेले. सर्वेस्परान इस्रायल पोरचे खातीर फारावक आनी इजिप्तकारांक कितें केलें तें सगळें मोइसेसान आपल्या सासऱ्याक सांगलें. कसल्यो अडचण्यो पोरजेन वाटेर सोंसच्यो पडल्यो आनी कशे परी देवान तिका निवारली हेंय ताणें ताका सांगलें. इस्रायलितांक सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या चोपक्यांतलीं निवारलीं म्हूण आयकून जेत्रो सर्वेस्पराच्या सगळ्या बरेपणा खातीर खूब संतोसलो. जेत्रो उद्गारलो, इजिप्तकारांच्या आनी फारावच्या चोपक्यांतलीं तुमकां सोडयलीं देखून सर्वेस्पराक वाखाणी. सर्वेस्पर सगळ्या देवां परस व्हडलो म्हूण आतां म्हाका कळून आयलें. इस्रायलितां लागीं इजिप्तकार उर्मटपणा वागले देखून ताणें तशें केलें. उपरांत जेत्रोन मोइसेसाच्या सासूपायन ओम आनी दुसरे योद्न देवाक भेटयलीं. आनी आरोन आनी इस्रायलाचे सगळे जाणटे आयले आनी मोइसेसाचे सासूपाय बरोबर देवा हुजीर जेवले. दुसऱ्या दिसा मोइसेस परजे मोदें उजोत किजिलां मिटयतालो आनी सकाळीं थावन सांज पर्यान लोक ताचे भोंवतणी उबो आसलो. लोकांक हें सगळें करता तें पळोवन मोइसेसाच्या सासऱ्यान ताका म्हणलें, हें सगळें तूं परजेक कोत्ताय तें कितें? सकाळीं थावन सांज पर्यान तूं एकलोच कित्याक परजेचे प्रस्न घेवन बसलाय आनी परजा सकाळीं थावन तुजे भोंवतणी उबी आसा? मोइसेसान आपल्या सासूपायक जबाब दिलो, कित्याक देवा विशीं परजा म्हजेशीं हें आनी तें विचारूंक येता. दोगां मोदें उजोत किजील उपजोत तेन्नाय तीं म्हजे सोशीं येतात आनी हांव तें तांचें मोदें थाऱ्यार घालतां. आनी देवाचे नेम कायदेय तांकां कळीत करता. मोइसेसाच्या सासूपायन ताका म्हणलें, तूं कोत्ताय तें सारकें न्हय. अशें करून तूंच थकतलोय आनी परजाय उपगवतली, कारण हो वावर भोव कठीण तुका. एकल्याच्यान हें सगळें काम करूंक जायना. आतां तुका म्हजी बूद दिता ती तूं आयक आनी देवूच तुजें सवें आसूं. तूं परजेचो प्रतिनिधी देवा मुखार हें खरें आनी परजा देवा मुखार आपले प्रस्न घालूंक तुवें तांकांय नेम कायदे शिकोवंक आनी कसली वाट तांणी धरूंक जाय आनी कशीं तांणी वागूंक चलूंक जाय हें सगळें तुजें काम. तरी आसतना तुवें परजे मोदले एकमतीन हुशार आनी देवभिरांतीचे मनीस, खात्रेचे आनी लोंच घेना तसले तुवें विंचून काडूंक जाय आनी 1000 वा 100 वा 50 आनी 10 जाणां वयर एकल्याक तुवें नेमूंक जाय आनी सगळ्या वेळार तांच्यान लोकांची नीत करूंक जातली. हांच्यान दर एक ल्हान प्रस्न सुटावो करूंक जाता, पूण व्हड कठीण प्रस्न तुजेशीं येतले
आनी ते तुजे वावराक खांद मारून तुजो भार ल्हवू जातलो. अशें तुवें केल्यार देवान असो तुका हुकूम दिवचो ना. वावराचो भार सोंसूंक तुज्यान घडटलें आनी हो सगलो लोकूय समाधान जावन आपआपल्या घरा परततलो. मोइजेसान आपल्या सासूपायची बूद मानून घेतली आनी सारकें ताच्या सांगण्या प्रमाणें केलें. मोइजेसान सगळे इस्रायल पोरजे मोदले फावो तसले इकमतीन हुशार तसले मनीस वेंचून काडले. 1000, 100, 50 आनी 10 जाणां वयर अधिकारी तांकां नेमले. त्या दिसा दिसपोटी पोरजे मनसुबदार जावन आसले आनी धाकटे प्रस्न आपुणूच सुटावे करताले. फकत व्हडले आनी कठीण प्रस्न ते मोइजेसाशीन धाडून दिताले. उपरांत मोइजेसान आपल्या सासूपायक ताचे वाटेर घातलो आनी तो आपल्या गांव घरा परतून गेलो. देवाचें उतर हें.